दक्षता खात्याची जी कामगिरी असा, त्यांचा जो वावर असा, त्यांचे जे परफॉर्मन्स असा, त्यांचे जे इन्व्हेस्टिगेशन चालू असा, त्या विषयाचेर मुख्यमंत्री कांयच उलयलो ना. जर मुख्यमंत्री उलयलो जाल्यार तो ऍडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयलो, अधिकाऱ्यांचेर उलयलो, ब्युरोक्रेट्सांचेर उलयलो आनी हे दाखोवन दिता की तो कितलो वीक असा, तो कितलो डिफेक्टिव्ह असा आनी तेचो कंट्रोल, तेचे नियंत्रण गोयच्या सरकाराचेर, ऍडमिनिस्ट्रेचेर कशें ना हे तेणी आपणाच्या स्वताच्या तोंडान सांगून दिल्ले आसा. ह्या आठवड्यान ह्यो जो आठवडो आसा त्या आठवड्याच्या निमतान मुख्यमंत्री जेन्ना उलयता तेन्ना तेणी हे जाहीर करूंक जाय आसले की गोयच्या खंयच्या मंत्र्याचेर कसली कसली प्रकरणां थंय नोंद जाल्ली आसा, खंयचो खंयचो मंत्री, खंयचो आमदार आनी खंयचो तेंचो बीजेपीचो कार्यकर्तो ह्या प्रकरणांनी गुंतलेलो आसा जावं तेंची नांवां घुसपल्ली आसा ते सांगपाची गरज आसली. पण तेचेर मुख्यमंत्री कांयच उलयलो ना. त्या आदेशाचे कितें जालें? लोकायुक्तान सांगलेले त्या आदेशाचे कितें जालें? ते इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक करूंक ना? जर ते खंयच घुसपल्ले ना जाल्यार दूध का दूध पानी का पानी जावन आसले. ते इन्व्हेस्टिगेशन कित्याक करूंक ना? लोकायुक्तान जे सांगला ते चूक आसा म्हणून मुख्यमंत्र्याक कळ्ळें काय तेंचे लोक हे घुसपाल्ले आसा हे कळ्ळां म्हणून ते करिना? हे गोंयच्या जनतेक कळपाक जाय आसलें. कित्याक तुमी मनयतात विजिलन्स वीक, दक्षता आठवडो, हो जेन्ना तुमी मनयतात तुमचे इंटेन्शन जर क्लियर आसा जाल्यार जवळ जवळ 21 केसी ज्यो आसा, भ्रष्टाचाराची जी 21 प्रकरणां जो लोकायुक्तान निवाडो दिला आनी तुमकां सांगला दक्षता खाते सीबीआय मार्फत हेचेर चौकशी करा, जावं ते पेज किलिंग स्कॅम, जावं ते सायबर स्कीम, जावं ते बांदकाम निधी घोटाळो जे लेबर स्कॅम जाला ते, जावं नगर नियोजन खात्यान जाल्लो घोटाळो, इफीचो घोटाळो, स्पेसल्सच्यो इमारतीक भाडे दिता तो घोटाळो, लायफ गार्ड कॉन्ट्रॅक्टाचो घोटाळो, पे पार्किंग घोटाळो, अशी कितलीशीच प्रकरणां आयज लोकायुक्तान, काँग्रेस पार्टी विरोधी पक्षानूय आमी तेचेर उलयल्याच, आमी ते उजवाडार हाडलाच, पण लोकायुक्तान हितून तथ्य आसा, हितून सत्य आसा, हितून भ्रष्टाचार आसा आनी ह्या भ्रष्टाचारान बीजेपीचो मुखेलमंत्री धरून तेंचे मंत्री, तेंचे आमदार आनी बीजेपी पार्टीचे जाळवणदार कशे घुसपल्ले आसा हो आरोप लोकायुक्तान उक्ताडार हाडलो आसा आनी आदेश दिला. त्या आदेशाचे पालन हो सरकार कित्याक करिना? कितें सत्य आसा हे गोयच्या मुख्यमंत्र्यान काल सांगलेच ना. मुख्यमंत्री म्हणटा गोंयांत जितली खात्यां आसा त्या सगळ्या खात्यांतले जे पिऊन आसा, कारकून आसा, तेंचे कडेन आपणाचे कनेक्शन आसा. आपणाक सगळें खबर आसा कोण कामार येता, कोण कामार येना, कोण काम करता, कोण काम करिना. हे कनेक्शन मुख्यमंत्र्याचे कोणाकडे आसा? पिऊनाकडे, कारकुनाकडे हे कनेक्शन आसा. हे जे मुख्यमंत्र्याचे कनेक्शन पिऊनाकडे, कारकुनाकडे, कोठीच्या कॉन्स्टेबलाकडे हे जे कनेक्शन आसा ते कनेक्शन आयज चिरीमिरी खंय तरी चलता हे दाखोवन दिता. उदाहरण दिवचें जाल्यार बिचोले पोलीस खात्याक संलग्न आसलेलो आनी जो आपल्या गॉडफादराच्या आशिर्वादान वायट कामांनी गुंतपल्लो आसा, हप्ते गोळा करपाक लागला, जावं ते प्रॉस्टिट्यूशनाचे, जावं ते इतर जे बेकायदेशीर धंदे आसा त्या धंद्यान घुसपल्लो, बिचोले पोलीस स्टेशनाक संलग्न आसलेलो, आपणाच्या गॉडफादराच्या नांवान हो जो वायट कर्मा करता, हो जो चिरीमिरी भ्रष्टाचार करता, तेचो गॉडफादर कोण?
हो मुख्यमंत्र्यान खुलासो करचो. हेचो खुलासो मुख्यमंत्र्यान कित्याक केलो ना? हे बारीक बारीक जे आसा तेका लागून जे कर्तबगार आणि योग्य असे अधिकारी असतात त्यांची बदली जातात. जे अधिकारी असल्या वाईट कर्माचेर बंधन घालतात, जावं ते प्रोस्टिट्यूशन जावं ते गॅम्बलिंग जुगार हेचेर बंधन घालपाचे काम जे अधिकारी करतात त्यांच्यो बदल्यो जातात. हे बारीक चिरीमिरीचे त्यांचे गॉडफादराच्या नावान जे काळे धंदे करतात त्यांचेर कितें आसा? हेचेर तुजो कंट्रोल कितें आसा? हेचो खुलासो मुख्यमंत्र्यान दिवची गरज. कोलवाड वाठारांत एका हॉटेलाचेर धाड घातली. ही दोन एक्झाम्पलां दिता कशे तरेन हे प्रशासन चलता. कोलवा हॉटेलाचेर ज्या जाग्यार जुगार चलता तेचेर धाड घातली आणि 6 लाख जप्त केले. आता हे 6 लाख जप्त केल्या उपरांत ते सरकारचे तिजोरेन येवपाक जाय. हे 6 लाख कोणी खाल्ले? या 6 लाखांची वाटणी कशी झाली? 2 लाख कोणी घेतले आणि 4 लाख कोणी घेतले हेचोय खुलासो जावपाक जाय. जेन्ना तुम्ही दक्षता आठवडो मनयतात, विजिलन्स वीक मनयतात, तेन्ना तुम्ही या भ्रष्टाचाराचेर उलयनात. फक्त उलयतात आपणाचे विकनस. गोंयचे ऍडमिनिस्ट्रेशन, गोंयचे ब्युरोक्रेट्स ते कशे लोकांक सतायतात, त्रास करतात तेच उलयतात. तुम्ही कशे पैसे खातात, तुम्ही कितले पैसे खातात हे तुम्ही सांगपाक जाय. भ्रष्टाचाराचे कितें जाले? लोकायुक्तान सांगले त्यो केसी खंय पावल्या ते तुम्ही करतले काय करचे ना हे कळपाक जाय. काय अशेंच तुमच्या मंत्र्याचे नाव बदनाम जावपाक दितले तुम्ही? हे क्लियर जावंक जाय. तेचो सोक्ष मोक्ष लावूंक जाय. मुख्यमंत्री उलयता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेन्ना म्हणटा वोकल फॉर लोकल, तेन्ना तेच घोश वाक्य घेवन आमचो मुख्यमंत्री गोंयानूय उलयता वोकल फॉर लोकल. पण जेन्ना लोकल सरकारान जे तेचे मंत्री आसात त्या मंत्र्या विरुद्ध जे आरोप आसा त्याच्या बद्दल एक ब्र काडिना. उदाहरण दिवचे जाले जाल्यार गोंयचो उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर 2 ऑक्टोबराक हाय स्पिरिट 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती त्या दिसा सगळे ड्राय. पण बाबू कवळेकराचो व्हिडिओ व्हायरल, सगळो व्हिडिओ चालता, तेचेर एक शब्द आमचो मुख्यमंत्री उलयना. जर तुम्ही वोकल फॉर लोकल जाल्यार लोकल गव्हर्नमेंटान तुमचो जो उपमुख्यमंत्री आसा तेचेर तुजो एक शब्द ना. होच तुजो उपमुख्यमंत्री जेन्ना रातच्या वेळार अश्लील व्हिडिओ एक रेस्पेदार लोकांच्या ग्रुपान व्हायरल करता, तो गोंयभर सबंद देशभर घुंवता, गोंयच्या नावाची बदनामी जाता. पण मुख्यमंत्री वोकल फॉर लोकल जायना. वो लोकल तुजो जो मंत्री आसा, लोकल सरकाराचो तुजो उपमुख्यमंत्री आसा तेचेर एक शब्द काडिना. जर त्याचो व्हिडिओ हॅक केलो जाल्यार तुजे कडेन सायबर क्रायम आसा. तू होम मिनिस्टर, हो उपमुख्यमंत्री, तेंचेर आरोप जाता, ते केस करता, ओपोजिशन केस करता, पण तेचेर कांयच कारवाई जायना. हे कसले विजिलन्स वीक तुम्ही सेलिब्रेट करतात जेन्ना तुमका तुमच्या मंत्र्याचे जावपी तुमच्या मंत्र्यांचे मोबाईल जर हॅक जाल्या, काय तेंच्यांनी जीपीएस केल्या, हे खबर काडपाक जाय. हे सत्य जनते मुखार येवपाक जाय. हे तुम्ही आयज करिनात. मुख्यमंत्र्यान दुसऱ्यांक दोशी ठरोवच्या पयलीं ब्युरोक्रेट जावं अधिकारी जावं तेंचेर दोष, तेंचेर रोष, सगळे खापर तेंचेर फोडप आणि आपूण मात बरो अशें दाखोवन दिवप हे मुख्यमंत्र्यान सोडून दिवचे. तुमचे ODF ओपन डिफेकेशन फ्री गोवा आणि हर घर जल
हे तुम्हीच एक्सपोज केला. मुख्यमंत्र्यांका स्वतःच्या तोंडान सांगला, स्वतःच्याच आपल्याच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उदाहरण दिला. 2,000 दिले, 3 फॅमिलीक दिले, 7 फॅमिलीक टॉयलेट ना. मुख्यमंत्रीच सांगता आणि गोंयचे सरकारूच हे बरोवन दिता की गोंयान हर घर जल पावला. सगळ्या घरांनी नळ पावल्या, सगळ्या घरांक संडास असा आणि तुम्हीच सांगता काय ना. तुम्हीच सांगता, मुख्यमंत्रीच सांगता की पहिली सगळ्यांचे ऍप्लिकेशन घे, लोकांक संडास ना, लोकांक नळ ना, हेच सांगता. म्हणजे हे तुमचे जुमला, थंयचे दिल्लीचे जुमला आयज गोंयान जुमला पावले आसा. सो हे सगळे बंद जावपाक जाय आणि मुख्यमंत्र्याकडे मागणी करता की हो हॅरासमेंट तुम्ही जो चलयला सामान्य जनतेचेर आणि जे कर्तबगार, कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्यदक्ष जे अधिकारी आसा त्यांना सजोवपाचे जे काम तुम्ही चलयला ते बंद कर. आणि जे तुझे मंत्री आसा, जे तुझ्या भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री ज्यांचे नाव भ्रष्टाचारान येयला, जे तुझे मंत्री ज्यांचे नाव भ्रष्टाचारान येयला, जे तुझे जाळवणदार त्यांचे नाव भ्रष्टाचारान येयला, तेचेर कारवाई जावनी. आणि त्यांना दिसतले की गोंयचे सरकार जे दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वाखाला चलता ते खऱ्या अर्थान गोंयान सतर्क भारत, समृद्ध भारत हेच्या अंतर्गत सतर्क गोंय आणि समृद्ध गोंय करपाचे योजता. हे लोकांक विश्वास तुजेर बसतलो, ना जाल्यार हो तुजेर बसलेलो अविश्वास सदांकाळ उरतलो. गोंयची जनता तुमकां रावली आसा. येणारी जी आमची म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन आसा, नगरपालिकेचे इलेक्शन आणि झेडपीचे इलेक्शन, या इलेक्शनाक त्याच बरोबर 2022 सालान येवपी विधानसभेच्या वेंचणुकेन गोंयची जनता तुमच्या या भ्रष्ट, असंवेदनशील आणि डिफेक्टिव्ह सरकाराक तुमकां योग्य जागा दाखयतली, हेतून मात्तूय दुबाव ना. जर तुमकां कितें विचारूंक जाय जाल्यार यू कॅन. तुम्ही इलेक्शनाचे उलयले, झेडपीचे उलयले, म्युनिसिपालिटीचे उलयले. काल तुमचे जे महाराष्ट्राक घट्ट साथीदार आसा तेणेन तुमकां सांगला तुमकां आणि बीजेपीक बाद जाली. तेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? दॅट इज हीज व्यू. तेचेर आमचे आतांच दनपारां आमच्या पार्टी प्रेसिडेंटान तेचेर आपणाचें मत व्यक्त केल्लें आसा. तुम्ही एज अ पार्टी लिडर म्हणून दिना का? ऑलरेडी तेचेर व्यक्त केला आणि परत आनी आमी करपाची गरज ना. पार्टी अध्यक्ष जेन्ना तेचेर आपणाचें स्पश्टीकरण दिलां तेन्ना आनी म्हाका आनी उलोवपाची कांयच हें ना. ऑलरेडी क्लॅरिफिकेशन. Which PDA chairman? नो ऑल पीडीए जितल्यो नॉर्थ साउथ सगळे जितल्यो पीडीए आसा थंयसर सगळे चेअरमॅन हे पयशे मागतात. Name सांग ना. नेम योग्य वेळार तुमकां पावयता. No, what you said is also correct. पण सांगायला पाहिजे ना. ना नेम सगळ्यांक खबर आहा चेअरमॅन कोण आसा पळय ते. Okay, nothing on the casino you have spoken. From first now about the casino is opening, so Congress welcome the decision. आयचे जे प्रेस आसा ते फक्त विजिलन्स सो ह्या विशयाचेर आनी प्रश्न ना. देन आय विल आन्सर यू. या. ओके. सो कॅसिनो जे म्हटला तुम्ही, ते कॅसिनो आमी मांडवीन कॅसिनो तेका आमी विरोध केला आणि आमचो विरोध चालूच उरतलो. मांडवीन न्हय बुरशी करतले तेका आमचो विरोध आसतलो. First now about the open. आमचो विरोध आसतलो. इतले? किती बरोबर? काय? Oh God.